वर्साचो सादो काळ 17वें सातोळें मंगळार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांक धाडतोस जेजू घरान भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सरशी येवन म्हटलें. शेतांतल्या नेराच्या वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हटल्यार राजाची भुरगीं. बरें बी म्हटल्यार राजाची भुरगीं. नेर नुस्त्याची भुरगीं. नेर वोपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उजार लासता तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगळ्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोडण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगत्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतली आनी दात किर्लितली. तेन्ना बरी मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्यापरी परजळटली. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सुरवारा दिसा आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजून एक वेपार सांगलेली सर्गीच्या राजा विशीं. ते म्हटल्यार आपल्या शेतान बरें बी वोपलेल्या एका मनशा परी सुर्गीचें राज. आनी सगळीं न्हिदलेलीं आसतना दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओपून गेलो. आनी जेन्ना शेत वाडोवन कोणसा येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. त्या घरकाराच्या वावड्यांनी ताचे सरशी येवन अशें म्हटलें, दुनिया, तुज्या शेतान तुवें बी वोपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? आनी हो नेर आमी वचोन काडलोलो तुका जाय? आनी तो म्हणटा, नाका. नेर उमटितना घुडी तुमी त्या गोवूय उमटिशात. तो म्हणटा, लुवणी येसर रावात आनी त्या वेळार लुवणीच्या वेळार हांव तांकां सांगतलो की नेराची पेंडकुलां बांदात आनी गोव म्हज्या कोंड्यान भरात. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्याच वेपारीची समजणी जेजू आपल्या शिसांक दिता. जेन्ना शीस ताचे लागीं विनंती करतात, आमकां त्या वेपारीची समजणी दी. आनी जेजू म्हणटा, तांकां सांगता, नेर बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हटल्यार राजाची भुरगीं. नेर नुस्त्याची भुरगीं. नेर वोपला तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ म्हटल्यार संवसाराचो शेवट. लुवपी कोण? तर देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उजार लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ताच्या राज्यांतल्या सगळ्या वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोडण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगत्यान उडयतले. पूण जे घोव बरे आसात तांकां तो एकठांय करतलो आनी त्या सुर्गीच्या राज्यान भितर सरतली. आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या परी परजळतली. अशें जेजू
आपल्या शिसांक आनी आमकां शेतांतल्या नेराची वेपारीची समजणी दिता. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी आमच्या जिवितान ह्या संवसारान नेर जाल्याव वो बरें बी जाल्याव गोव जाल्याव तर आमकां अजुनूय सोयीक आसा. जर आमी नेर आसां जाल्यार बरें बी गोव जावन सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक. तेंच करूंक देवाची कृपा आमकां चड एकल्याक मागुया. आमेन.